गोवा सुरक्षा मंचाच्या वतीन पणजेंतल्यान सुभाष वेलिंगकार लढयतलो वेंचणूक शुक्रारा अरविंद भाटीकारान केली घोषणा। पर्रीकर आनी बाबुशाचे पड्ड्या फाटले राजकीय संबंध उक्ते करतलो म्हणटा सुभाष वेलिंगकार। पणजे पोटवेंचणुकीची सुरू जाली प्रक्रिया। शुक्रार दीस 2 उमेदवारी अर्ज दाखल। काँग्रेसीचे वतीन बाबूश मोन्सेरात जाल्यार आपाचे वतीन वाल्मिकी नायक परतून एकदा रिंगणात। वास्को पालिकेत भाजपा विरोधात भाजपा आमदार कार्लुसाच्या पॅनलान मांडलो अविश्वास थाराव नगराध्यक्षाच्या विरोधात। कृतेश गांवकर हालींच भाजपात येवन जाल्लो नगराध्यक्ष। 16 वर्सां सकयलो भारतीय फुटबॉल पंगड इटालीच्या मार्गार 28 एप्रिलाक खेळटलो MU15 टुर्नामेंट। गोंयचो बाबिनो फर्नांडीस पंगडाचो कोच। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। गोवा सुरक्षा मंचा वतीन पणजेची पोटवेंचणूक सुभाष वेलिंगकार लढयतलो। पणजेच्यान 6 खेपो आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ल्या मनोहर पर्रीकराचो तो राजकीय गुरू। ताचो मुखेल राजकीय दुस्मान कोण? अर्थातूच बाबूश मोन्सेरात आनी बाबुशाचीच मानसिकताय घेवन वावुरपी भाजपातले लोक। पर्रीकर आनी बाबुशाच्या राजकीय संबंधाचेरय ताणें बाण सोडल्यात। पळयात। गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी अरविंद भाटीकारान पणजेचो उमेदवार म्हण शुक्रारा सुभाष वेलिंगकाराचें नांव घोशीत केलें। गोवा सुरक्षा मंच हे पोटवेंचणुकेंत आपलें खातें उगडटलो अशें वेलिंगकारान सांगलें। गोवा विधानसभेत बहुमत मेळ्ळें ना जाल्यार विरोधात बसतले, पूण कोणा कडेन तडजोड करचे नात अशें तांणी सांगलें। ह्या निवडणुकींतल्यान आमी आमचें खातें जें आसा इन्क्लुडींग पणजी आमी आमचें खातें ह्या निवडणुकीन गोवाच्या विधानसभेन आमी हें करतले। प्रस्न असो येता की विरोधी पक्षाची जेन्ना हें आसता, तुमी विरोधी पक्षान आसता तेन्ना पत्रकार केन्नाय बंधू विचारतात तुमी मागीर निवडून आयल्या नंतर सपोर्ट कोणाक करचें। ह्या दळीदऱ्यांक काँग्रेसाक मोगो तर गेलीच, भारतीय जनता पक्ष सपोर्ट आमी ऑपोजिशनान बसतले। एक सच्चें ऑपोजिशन कशें आसपाक जाय तडजोडी न करता तें पळयतले आमी। आणि आदर्श ऑपोजिशन पार्टी टील वी कम टू पावर आमच्या आधाराचेर निर्लज्ज तडजोडी करून आमी सत्तेचेर येवजना। कितलीं वर्सां लागतात ती लागून? पणजेकार सदांच तत्वां पळयतात, जात आनी धर्म न्हय। देखून पणजेचे मुस्लीम आनी क्रिस्तावूय तेंको दितले अशें वेलिंगकार म्हणटा। म्हाका RSS नांवाचो एक स्टॅम्प मारून आमी जणू काय कॉम्युनल आसा अशें म्हणून भाशण करपाचो प्रयत्न केलो। त्या RSS वाल्याकूच मनोहराक निवडून दिलो लोकांनी। त्यामुळे आज कॅथलीक समाजाक RSSाचो हें जें केल्लें बावू जो केल्लो तो सोंपलो आतां। आनी मनीस जो आसा हो बऱ्या प्रकारचो मनीस जर आसलो जाल्यार ताज्या फाटल्यान इररिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन लोक उबे रावतात। हें आमकां सगळ्या ठिकाणी दिसता। आमी ताचो शो करिना। आमची कॅथलिकां कडेन आनी मुस्लीम भावां कडेन पळोवपाची दृश्टी स्पश्ट आसा पयलींच्यान। सुभाष वेलिंगकाराची स्पश्ट आसा आनी गोवा सुरक्षा मंचाची स्पश्ट आसा। आमी तांकां मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी अशा 2 प्रकारच्या वर्गवारीन तांची वांटणी करिनात आमी। आमी त्या सगळ्यांक आमचे रक्ताचे भाव मानतात। म्हजे आनी आमच्या पक्षाचो आमच्या कॉमन एन्सेस्ट्री जी आसा ताजेर विश्वास आसा। आमची पॉलिसी आसा अशी की अपीजमेंट ऑफ नन। हिंदूचोय अपीजमेंट करचे ना, कॅथलीक भावाचोय अपीजमेंट करचे ना, मुस्लीम भावाचोय अपीजमेंट, कोणाचोच अपीजमेंट करचे ना अनाठाई, बट जस्टीस टू ऑल। पर्रीकराच्या राजकारणाक घेवन ताची प्रशासकीय कामगिरीची तांणी तोखणाय केलीच, पूण तेच बरोबर पर्रीकर आनी बाबुशाच्या राजकीय सेटिंगाचेरय तो उलयलो। पळयात। पणजेकार क्वॉलिटी सोदून काडटा अशा प्रकारचे। मनोहर पर्रीकर हो ताणें कॅन्डिडेट म्हणून निवडून काडलो, शुन्यांतल्यान काडलो ज्या वेळाचेर 94 पयले फावट, तेन्ना क्वॉलिटी ह्या मनशाच्यो क्वॉलिटीज वी डोंट डिनाय, वी वील नेवर डिनाय। ताजो डायनामिजम, ताजो जबरदस्त श्रम करपाची ताजी ताकद जी आशिल्ली ती, ताजी एडमिनिस्ट्रेटीव हें जें आशिल्लें वकूब जो आशिल्लो तो, हें जें आसा हें आमी खंयच निग्लेक्ट करूंक ना। ताजी इंटेलिजन्स,
ताजें आंकडेवारी खेळोवपाची ताजी क्षमता, ताजें नाविन्य आनी चार गजाली इनिशिएटीव आनी ताजो हें सगळो आसतालो. हो राजकारणी पणजेन निवडून दिलो. बाकीच्यांक सगळ्यांक बाजूक करून त्या वेळाचेर म्हापशाचो मनीस निवडून दिलो. पणजेकार रिकग्नायज क्वॉलिटी. आनी आतां पर्यंत पणजेकारांचो हें जालो डिमिनिश कित्याक जालें? पर्रीकारांची 6,000ची लीड शेवट 1,000-1,500 पर्यंत कित्याक आयली? पणजेचें राजकारण हें सेटिंगचें राजकारण दुर्दैवान जालें. आपलो सीट टिकोवपा खातीर राजकीय दृश्ट्या काही मतदारसंघ जे बळी दिले गेले, कित्याक हांव साक्षीदार ताचो, त्या बळी दिल्ल्या मतदारसंघांनी ताळगांवचो एक मतदारसंघ बळी दिलो. राजकारणाची सुरवात सेटिंगाची हांव सांगता. तेन्ना सोमनाथ जुवारकार हो कॅन्डिडेट एक बलाढ्य आनी ताज्या विरुद्ध सरचिटणीस जो आशिल्लो सुभाष साळकर म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो, हाणें टफ झुंज दिवन सोमनाथ जुवारकारा कडेन इलेक्शनान 6,500 मतां काडिल्लीं. म्हणजे आतां दुसऱ्या इलेक्शनान हो मतदारसंघ जो आसा हो भाजप कडेन वता अशी ज्या वेळाचेर स्थिती आशिल्ली, त्या वेळाचेर पणजेन एक अत्यंत विचित्र राजकारण सुरू जालें की पणजीचें जर पणजी खातीर सेटिंग जर करपाक जर जाय जाल्यार कायमचो बळी ताळगांव मतदारसंघाचो भाजपच्या यादींतल्यान काडून उडोवप आनी दिवप. त्या ठिकाणी सुभाष साळकाराक तिकीट नाकारून टोनी रॉड्रिक्स हाका दिलें आनी 6,500ची मतां टोनी हो ताजोच मनीस बाबुशाचो ताणें कॅन्डिडेट दिलो BJPको आनी तें दिल्या नंतर परत तो पक्ष नाशिल्लो तसो घर वापसी ताणें केली. नगराध्यक्ष बी जालो तो पाठिंब्यान सगळ्यांच्या आनी ताणें 2,500चेर भारतीय जनता पार्टी हाडलो. हें पणजीन कायम तेन्नाच्यान सेटिंगचें राजकारण जें सुरू जालें ताजी आजून इतिश्री जावं ना. आजून आसा तें सेटिंगचें राजकारण. ग्रेटर पणजी नांवाचें कुरण निर्माण केलें गेलें. कोणा खातीर? महापौर पदाचें निवडणूक जी आसा पणजी महापालिकेची ती भारतीय जनता पार्टी रायवल आतां म्हणून उबे रावतले. कोणाच्या दोळ्यांक पाणी लायतात तुमी, कोणाक फटयतात तुमी रायवल म्हणून. ताळगांव पंचायत इलेक्शनान भारतीय जनता पार्टीचें पॅनल ना, पण जे लढत आमकां अशें दिसता की बाबूश प्रवृत्ती बरोबर आमची लढत जातली. ती प्रवृत्ती दोगांय हातूंतल्यान आसा. केन्ना दोगूय एकठांय जायत आमकां कांय खबर ना, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा टांग ती तलवार बाबुशाचेर दवरले न्हय. फाल्यां BJPच जर सत्तेचेर जर उरली जाल्यार कितें जातलें? जाय तेन्ना खटले, जाय तेन्ना शुद्ध, अशा प्रकारची भुमिका जी आसा ती भुमिका आमकां खबर आसा. त्यामुळे आमकां कोण दॅट डज नॉट मेक अस डिफरन्स. पण बाबूश आणि आमी आणि बाबूश प्रवृत्ती ह्या दोन रायवल्स ह्या दोगां भितर लढो जातलो अशें आमकां दिसता. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. लोकसभे खातीर 2 कडेन आणि विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर 3 कडेन वेंचणुको जाल्यो. आता वेध लागल्या ते पणजेचे पोटवेंचणुकेचे. 19 मेक पणजे जावपी पोटवेंचणुके खातीर शुक्रारा काँग्रेसीचो उमेदवार बाबूश मोन्सेरात आणि आपाचो उमेदवार वाल्मिकी नायकान उमेदवारी अर्ज भरले. 2 दशकां परस चड ते पणजेचेर आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचोच शेक आशिल्लो. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोरणकार, ज्येष्ठ फुडारी प्रताप सिंग राणे, विरोधी पक्ष फुडारी चंद्रकांत कवळेकार, हेर आमदार, पणजेचो महापौर, नगरसेवक आणि पणजेचे ब्लॉक वांगड्यांक वांगडा घेवन शुक्रारा बाबुशान पणजेची चर्च आणि महालक्ष्मी देवळात गेल्या उपरांत प्रचाराक सुरवात केली. उमेदवारीचो अर्ज भरल्या उपरांत आपूण कितें करतलो तें ताणें सांगलें. पळयात. First and foremost, I appeal to the people to support me for development and the employment of their youth. That is very important. And I hardly have basically got 2 years to prove myself. Because if I have got to contest an election next time, I got to basically prove myself in these 2 years. So that is a very short time. But I have got the ability and capability to basically implement the manifesto which I am coming out with.
As a former RSS chief is also contesting against you. How do you look at it? Do you think it is advantageous for you or something? See, I don't look at advantage and disadvantage. Advantage is the people. Ultimately, the people who will vote for you. So it doesn't, even sometimes party doesn't matter. It is maybe on a personality also people will vote. All this while Parrikar people were voting for him. I guess they were voting on personality because they were voting for Parrikar across communities. We need to have a clear view of where I am Betty and all standing here. How we used to have 20 years back. So that is what I want to restore. So I am saying whatever these boats basically can go back in the 5-star hotels whichever are there. What is the difference between live and this thing? I simply don't understand. बाबूशाह उपरांत आपाचो वाल्मिकी नायकय पणजेच्या फुडाराचेर उलयलो. उमेदवारी दाखल करतना ताका एल्विस गोम्स, दोतोर ऑस्कर रिबेलो आनी प्रदीप पाडगांवकर हांणी वांगड दिलो. पणजेचे वेंचणुकीचेर वाल्मिकी उलयलो. पळयात. ह्याच्या पयलीं फक्त BJP आनी काँग्रेस आशिल्ले. आज BJP कोणाक नाका पणजेन, भारतान सगळ्या भारतान कोणाक नाका. तुमी जाणा आसतले खंयचोय MLA MP एक ओथ घेता की आपूण भारताची डेमोक्रेसी आनी युनिटी राखतलो म्हणून. आतां सुद्दां नॉमिनेशन करता वेळार सुद्दां म्हजे कडल्यान ओथ घेतलो दॅट आय वील प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी एंड द युनिटी एंड द सेक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. हो ओथ घेवन BJP भायर वचून कितें करता तें तुमी सगळें पळयलां. तांचो डिवेलपमेंटाचो मॉडेल जो आसा दॅट इज अ फॉल्स मॉडेल, इट इज अ फॉल्टी मॉडेल, तें लोकांक कळिल्लें आसा. दुसरो ऑप्शन हाज्या पयलीं आशिल्लो काँग्रेस. आज जो काँग्रेसीचो उमेदवार आसा तो कोण तो तुमी सगळे वळखतात आनी हाजी हिस्ट्री सगळ्यांक खबर आसा, ताजी क्रिमिनल हिस्ट्री सगळ्यांक खबर आसा. ताज्या बद्दल उलोवपाची म्हाका गरज सुद्दां ना आनी थोडे म्हाका उलोवंक सुद्दां म्हजे कडल्यान जातलें जाल्यार हांव नकळो. सो पणजेकारा खातीर असले लोक उपकारना. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता बरोबर व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव पालिकेत नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाचेर अविश्वास थाराव दाखल जाला. हे घडणुकेन सगळेच बुचकळ्यांत पडल्या. कित्याक तर भाजपा विरोधात भाजपा अशी ही राजकीय खेळी जावन रावल्या. नगराध्यक्ष कृतेश गांवकर निकतोच भाजपात रुजू जाल्लो आनी ताचेर अविश्वास थाराव दाखल केला तो भाजपाचो आमदार कार्लोस आल्मेदाच्याच पॅनलान. क्रितेश गांवकार भ्रष्टाचारात बुडला असो वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाचो आरोप. ताणें लोकांक नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगून पयशे घेतल्यात अशें कार्लोस म्हणटा आनी ताका लागूनच खंय ताच्या पॅनलान क्रितेशाक कुशीक काडलो. पळयात कार्लोसाचो युक्तिवाद. बरं झालं. हांवें एलिगेशन केलें पयलीं एगेन चेअरपर्सन क्रितेश गांवकर BJP जॉयन जालो तेन्ना की ऑन करप्शन आनी एलिगेशन हांवें डायरेक्ट एलिगेशन केलें. एलिगेशन अजून ते चेअरपर्सनान कावंटर करूं ना, तेन्ना कावंटर करपाचें. हांवें म्हाका सांगपा आनी खूब इनवॉल्व आहे म्हणजे करप्शन. दाजी सालकर आहा, लविना आहा, सैफुल्ला खान आहा. सप्ता टायम जायंट वेला त्रास करपाक दाजी सालकर सैफुल्ला आहा इनवॉल्व. नाल्यार तेका येवन ना म्हणून सांगून दी. हांवें लविना डिसर सिनियर कावन्सिलर म्हाका दूख लागता. ड्रेस घेवपाक तांकां ड्रेसा सूट घेवपाक तेणी पयशे मागले हात गाड्या कडेन. अरे हात गाड्यांक पयशे मागतात ते गरीब लोक. तुमचे कडेन सूट घेवपाक पयशे ना, सूट घेवपाक आनी ड्रेस घेवपाक पयशे ना. हांवें एलिगेशन हा ते कावंटर करून तांकां. एलिगेशन ऑन करप्शन इज वन मेजर इशू हियर. जॉबा लागून फॉर स्कूल टीचर पयशे गेले क्रितेश गांवकर चेअरमॅन ऑफ स्कूल कमिटी. लेट हिम से नो, देन आय कितें प्रूव अप टू. हांवें BJPन तो जॉयन जाला, हांवें वेलकम केलें ताका. अजून हांव म्हणटा तो BJP रावल्या पुरो. तो BJP सोडण्यार नाका. नाल्यार कितें जाता आयज गेलो फाल्यां गेलो जातालो. तो आतां BJP रावन ताका टेस्ट करपाक. 13 जाणांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन सायन केला. पयलींचो आमचो 12 ग्रूप आसलेलो जेन्ना दीपक नायक आमचो चेअरपर्सन आसलेलो तो आमी 6 म्हयने इंटॅक्ट दवरलो आनी आमचो एक ग्रूप असो आसलेलो की करप्शन ना, आमच्या ग्रुपान कोणूच करप्शन ना. आनी आतांचो ग्रूप आसलेलो पळय तेणी म्युन्सिपालिटीचें नांव पिड्ड्यार केल्लेलें आहा. सगळे खंय वच तूं बिल्डर जावं कोण कितें बांदता जावं खंय कन्स्ट्रक्शन चालू आसलेलें थंय पयलीं फिल्डींग लायताले ते. हेच्या 3 वर्सां पयलीं जेन्ना दीपक नायक आसलेलो तेन्ना असलें केन्नाच जावंक नासलेलें आनी आमकां हें नाका
ताका लागून आमी फुडें सरोंक ना जाल्यार लोक फुडें सरले आनी तेंच्या रुलिंगेतले कावन्सिलर आमकां जॉयन जाले आनी तेंच्यांनी सांगलें आमी तेंच्या वांगडा ना, ते करप्शन चल्लेलें आहा, ताका लागून आमी हे स्टेप फुडें घेतला आनी म्हाका दिसता आमकां आतां 15 जाले आनी म्हाका दिसता मेजॉरिटी आमची आनीक सुद्दां वाडूंक शक्यता आहा. मात क्रितेश गांवकार आपले वेले सगळे आरोप फाफडून उडयता. तो म्हणटा वास्कोच्या आमदाराक आपले नवे कायदे चालीक लावपाचे आसात. कोल्याक द्राक्षां आंबट तातूंतलोच हो प्रकार अशें ताचें म्हणणें. 3 वर्सां पयलीं ह्या MLAचे अंडर हे कौन्सिल आसलें कालूस आल्टिमेटाच्या अंडर, तेन्ना हेणी कितले डेव्हलपमेंट ह्या म्युन्सिपालिटीक केलें तें पळोवचें, कांयच ना. आनी ह्या 6 म्हयन्या भितर हांवें जितले पळय कामां स्टार्ट केल्या सगळ्या वार्डांनी ती पळोवची. हें जें डेव्हलपमेंट चल्लां हें तेज्यान पळोवपाक जायना म्हणून आयज हे नो कॉन्फिडन्स हाडला. आनी म्हाजेर आनी कितें एलिगेशन घालता म्हणून करप्शन घातल्या. म्हाजेर करप्शन एलिगेशन घालचे पयलीं तांणी पळोवपाक जाय तेणी फाटली लास्ट इयर जेन्ना म्युन्सिपालिटीक रिक्रुटमेंट केल्लें तेन्ना कितले पयशे ह्या कौन्सिलान करप्शन केलें तें. हेंच्यांनी पयशे घेवन हांगा भितर कौन्सिलर हे स्टाफ रिक्रूट केल्लो आसा. आनीक टिचरीचे जे घालता तांणी म्हाजे फुडें कॅन्डिडेट धाडलो एक की आपल्या मनशाक घाल म्हणून. हांवें तें घालूं ना बिकॉज तें शिक्षणाचें एड्युकेशनाक टीचर घालता जाल्यार मेरिटार घालपाक जाय आनी ताजेर टीचर घालना म्हणून म्हाजेर हो एलिगेशन घालता. आनी सूट पळय म्हणटा आमचे सगळे कौन्सिलरांनी सूट चेक पेमेंट केल्लो आसा आनी म्हाका वायट दिसता इतले चीप लेवलार हो आयज एक MLA वता म्हणून. म्हाका दिसता तातूंत जे तांणी पॉयंट्स घाल्या तातूंत एकूय पॉयंट खरो ना. आमी 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना आमचो चेअरपर्सन क्रितेश गांवकारान चार्ज घेतिल्लो आमी तेन्ना पसून मेनटेन करीत आयल्या की हे कौन्सिल डेव्हलपमेंटा खातीर आसा आनी ह्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या वास्कोकारांक वास्कोन डेव्हलपमेंट जाल्लें पळयलां. जे फाटले 3 वर्सां कांयच नाशिल्लें, जे वास्को एक ठप्प आशिल्लें ते ह्या 6 म्हयन्यांनी खंय तरी डेव्हलपमेंट स्टार्ट जाल्लें. आनी म्हाका दिसता कोणाक तरी डेव्हलपमेंट नाका नाल्यार कोणाक तरी कसलो तरी एक इंटेंशन वेगळें इंटेंशन आसा आनी त्या इंटेंशनान ही नोटीस घाल्ली आसा चेअरपर्सनाचेर. आज वास्कोकार सगळे जाणां कितें डेव्हलपमेंट जाला तो म्हज्याच वॉर्डान, हांव एका म्हज्याच वॉर्डान सांगपाक गेलो जाल्यार जोशी चौकाचे गार्डन्साचें रिनोवेशन स्टार्ट जालें, ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह स्टार्ट जालें. भाजी मार्केट हांगा जे 3 वर्सां गेले म्हणजे गुदांव जाल्लो, म्हणजे सगळे आपले भाजीवाले हाडटाले तो गुदांव म्हणून केल्लो. आज ते आमी प्रपोजल घालून 22 लाखाचो थंय रिनोवेशन आशिल्लें. सगळे जे रस्त्यार बसताले भाजीवाले आनी जाचे करून लोकांक त्रास जातालो ते सगळ्यांक भाजीवाल्यांक थंय शिफ्ट करपाचें आमचो प्लॅन आशिल्लो. TB कुन्ना चौका कडेन जळा मळार जशे सगळे बसताले फ्रूटवाले तांकां एका हाजे कडेन हाडून आमी सगळे म्हणजे एकाच लायनीन हाडले जाचे करून पब्लिकाक खूब सुविधा जाल्यो हाज्यो. भाजी मार्केटान जे 4 लायनी येताल्यो आनी लोकांक चलपाक मेळनाशिल्लें तें आज सुरळीत जालें. हें म्हाका दिसता सगळ्या वास्कोकारा खातीर ह्या कौन्सिलान केलें, आमच्या चेअरपर्सनान केलें. आनी हें इतलें काम करून बसून सपोज कोण नो कॉन्फिडन्स मारता जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर म्हाका आनी चड कांय भाश्य करपाचें ना. हें फक्त कोणें मारलें तें एंटी डेव्हलपमेंट आसता. कित्याक गेल्या 3 वर्सां आमी पळयलां, तुमी वास्कोकारांनी पळयलां कितें डेव्हलपमेंट जाला तो. आनी ह्या 6 म्हयन्यांनी डेव्हलपमेंट जाला. कोणाक जेलसी जाली आसतली, कोणाक पॉलिटिकल एम्बिशन आसतलें, कितें हांव नकळो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. भाजपा समर्थकांनी ब्रेस्तारा वास्को पुलिशेचेर मोर्चे काडून चिखलेचो एक तरणाटो आनी ताच्या बापायच्या विरोधांत कागाळ नोंदयल्या. तांणी भाजपाचे वेबसायटी वयल्यान एक व्हिडिओ डावनलोड केलो आनी सोशल मिडियाचेर घालून भाजपाची बदनामी चलयल्या अशें भाजपवाल्यांचें म्हणणें आसा. मुरगांव पालिकेची नगरसेवक रिमा सोनुल्लेकार जी भाजपा युवा मोर्चाची अध्यक्ष आसा तिणें तांचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. पुलीस सायबर क्रायम विभागांतय तांचे विरोधात कागाळ नोंदयतले अशें तिणें सांगलां. वेंचणुकांच्या वेळार मुरगांव तालुक्यांतल्या पयले खेपे मतदान करपी भुरग्यांचो एक व्हिडिओ घाल्लो. 21 एप्रिलाक हो व्हिडिओ अपलोड केल्लो, पूण निमण्या 2 दिसा तो मॉडिफाय करून भोंवतालो. जी आमची जी न्यू वोटर्स आसलेली त्या व्हिडिओन तांकां खुबशे अशे इन्सल्टींग नाल्यार अशे खुबशे लोकांनी चाळयला की तुमचो व्हिडिओ पळय कसो आसलो आनी कसो जाला. आमी आतां PI घेवन मेळ्ळी आसा आनी कंप्लेंट केला की नेसेसरी एक्शन घेवपाची की आमी जेन्ना करता आमी हे पर्सनली करूंक नासले. BJP गोवा ऑफिशियल पेजीन हो व्हिडिओ काडलेलो. कोणाक समज कितें करपाचें आसा जाल्यार आपूण व्हिडिओ करून करपाक जाय आसलेलें, ना की आमच्या भुरग्यां वांगडा व्हिडिओ करपाचें. आनी दीस इज एक्चुली रॉंग आनी आमी सायबर सुद्दां सेलान कंप्लेंट केला. आनी एज BJP युवा फ्रॉम फूल मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी
नेसेसरी एक्शन घेवपाचें आनी इमिजिएट एक्शन घेवपाचें असले कोण करता तेंचे फायटरान तेणी मिसगायड केला तो व्हिडिओ आनी ताका थोडे दुसऱ्या पार्टीनी बी सपोर्ट केला. आख्ख्या कॉलेजीन आयज सुद्दां हांवें पयलें की ताका इतलो इम्पेरस केला सगळ्या भुरग्यांनी. तेणी सगळ्या ग्रुपाचेर मस्ट शेअर बी घातला आनी मस्ट वॉच बी म्हणून घातला आनी तांकां सगळ्यांक म्हटल्यार हांव मुद्दाम वयता हें कितें ते चेडूं आहा तितून चेडूं आहा मेन चेडूं आहा फाल्यां काही तांकां सगळे दुसऱ्या कॉलेजीन फकाणां करूंक लागले. हांव मागता हेज्या अगेन्स्ट आमी स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय. हांव मागता PI कडेन की तेणी हें ताका आपोवन अनकंडिशनल आमकां एपॉलॉजी जाय तेज्या कडल्यान आनी एक व्हिडिओ तेणी घालपाक जाय. सॉरी व्हिडिओ घालपाक जाय तेणी आपल्या ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट जालें. आमी जेन्ना इलेक्शनाक आमी फर्स्ट वोटर आसलेली तेन्ना आमचो एक व्हिडिओ घेतलेलो, व्हिडिओ आमचो काडलेलो. सो आतां ह्या मनशान कितें केला, व्हिडिओ एडिटींग करून आनी नाकाल्लें कितें घातला. तेतून भितून चेडवां सुद्दां आसा, तेजो डॅडी सुद्दां आसा भितून आनी असले खूब फालतू अशे व्हिडिओ एडिटींग करून तेणें पोस्ट केला. म्हाजे हितून सांगपाचें कितें की तेतून चेडवां सुद्दां आसलेली युवा. फाल्यां तांकां कितें जावपाक नाका अशें एक्शन घेवपाक जाय. चिखलेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतली पाणी बाणी सोंपपाचें नांव घेना. पेडणे तालुकोय ताका अपवाद ना. तुयेंकारांनी भौशीक बांदकाम विभागाचेर मोर्चा व्हरत पालवी अभियंतो P. वाल्सनाक जाप विचारलो. फाटलो 1.5 म्हयनो तुयेंकार सुक्यार पडल्यात. नळांतल्यान सारकें उदक येना. नळ आटले काय टाकयो धाडून उदक दिवप हें आतां सदांचेंच जालां. मुळात नळ आडटातूच कित्याक हाचेर सरकारान गंभीरतायेन विचार करपाची गरज निर्माण जाल्या. तुये वाठारांत उदकाचे हाल चल्ल्यात अशें उदका विभागाक कळयल्या उपरांत तांणी उदकाच्यो टाकयो धाडून दिल्यो. लोक बांयचें उदकय वापरतात पूण सद्याक बांयो सुकल्यात देखून लोकांचे हाल चल्ल्यात. तुयेकारांचो संयम सुटपाक लागला. ताचो स्फोट जावचे आदी सरकारान तांचो उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालपाक जाय. स्थिती आसा न्हू ही सारकी बिकट स्थिती आसा आनी ही आतांची स्थिती न्हू, ही इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलींची स्थिती आसली. फाटीं जेन्ना आमी हे तेन्ना म्हणून आसले आमचे ऑफिसर ना कोड ऑफ कंडक्टाक ड्युट्यो हे ते करून आमी थकले. आतां इलेक्शन काबार जाले. आयज जर हितून वयतात आमी तेंच्या पंपाचेर बी जाल्यार थंय तेंचो स्टाफ सारको आसना. तेंचें कांयच सारकें ना. कितें जर MC गेली जाल्यार ती हांवें ती हाडून घातल्या काल. पाणी ना टँकराचं पाणी घालतात. पाणी संपलं काय 10 दिवसांनी येऊन सांगायचं पडतं. तिला काय परत 2 दिवसांनी सांगतो घालतो फोन केला उचली नाही पाणी संपलं आमचं आपलं पाणी टँकर झाडावलं फोनार सांगतो. फोनार सांगलं ऐकतात हे कसं ऐकणार ना आणि फोन स्विच ऑफ करून दवरतात. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. MU15 फुटबॉल सर्ती खेळपा खातीर भारतीय पंगड इटालीक वचपाक भायर सरला. 16 वर्सां सकयले हे सर्तीन भारतीय पंगड अमेरिका, मेक्सिको आनी स्लोवेनिया विरोधात खेळटलो. पयली मॅच ब्रेस्तारा 28 एप्रिलाक जातली. 1 जानेवारी 2014 दिसा वा ताचे उपरांत जल्माक आयिल्ल्या भुरग्यांचो हातूंत आस्पाव आसा. बिबियानो फर्नांडीस तांचो कोच. मलेशियांत 2018 वर्सा जाल्ले AFCU 16 चॅम्पियनशिपीत U15 वांटेकार जाल्ल्या पंगडाक ताणेंच मार्गदर्शन दिल्लें. FIFA U17 वर्ल्ड कपाचे ते लागीं पाविल्ले. इंडिया U15 राष्ट्रीय पंगडाचे MU15 खेळाचे वेळापत्रक अशें. गोवा 365 ब्युरो. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.